आता हे जे एलो पोर्शन दिसता पळय न्ही, हां दिस इज ऑल म्हादय बेजीन म्हणटा पळय न्ही, हां मराठीन तिका खोरं म्हणटा, म्हादय खोरं, मराठीन, इंग्लिशीन बेजीन म्हणटा, एलो पोर्शन दिसता ते. हां आता ही जी डॉटेड लायन्स दिसता पळय न्ही, आमची स्टेट बाउंड्री, गोवा स्टेटीची बाउंड्री, हां कळ्ळें न्ही. आता हे सायडीक दिसता पळय हें कर्नाटक, ओके, हां दिस इज एंटायरली कर्नाटक अप टू हियर. हां हें आसा तें महाराष्ट्र. सो म्हादय बेजिनांतलो इतलो पार्ट महाराष्ट्रान वता, इतलो पार्ट जो आसा पळय हो कर्नाटकान आसा, इतलो, ओके. ओके आता म्हादय खंय सुरू जाता ती एक्च्युअल रिवर खंय सुरू जाता ती दाखयता तुमकां. म्हादय ओरिजीन जाता देगांव म्हणून गांव आसा हांगासर कर्नाटकान, हांगा सुरू जाता. ती अशी येता, इट कम्स लायक दीस, अशी वचून ती लायक दीस हांगा ती गोंयान एंटर जाता, हां ओके. हांगच्यान एंटर जावन ती अशी सकयल येता, इट कम्स लायक दीस अँड देन इट कम्स, दीस इज पणजी नाव पावले, दीस इज नेरूल, हांगा पावले. दीस इज म्हादय मेन रिवर. आता कळसा खंय आसा, कळसा इज हियर, दीस इज कळसा नाला, हां ओके. दीस इज कळसा नाला, इट कम्स हियर, हांगा येता आनी हो सुर्ला नाला आनी हांगा जॉयंट जाता, हां ओके. आनी हो मागीर असो भितर सरता हो नाला हां आनी जॉयंट जावन मागीर येवन हांगा म्हादयक मेळटा, ओके. हां दीस इज हाव इट जॉयन्स म्हादय. देन यू कम टू बंडुरा, दीस इज बंडुरा नाला, हां हो असो येवन हांगा जॉयंट जाता, ओके. इट जॉयन्स म्हादय. नाव यू सी वॉट इज हॅपनिंग. कर्नाटकाक खंय बांदता हें पळय, हांगा बांदता. हें जे स्क्वेअर जे पोर्शन दिसता पळय न्ही, हां हां हें हांगासर हांगच्यान जो कळसा नाला आसा पळय न्ही, तो डायवर्ट करपाक करता ते हांगासर. आणि खंय मलप्रभेन हे पळय, ही पळय, ही मलप्रभा, हां दीस इज मलप्रभा बेजीन म्हणटा पळय ती, ओके. आनी मलप्रभा रिवर ही पळय. सो ओके हांगा डायवर्ट करपाक करता. आनी हांगासरले सुर्ला नाला आसा पळय न्ही, हांगासर थोडे हांगच्यान बारीक बारीक ल्हान ल्हान इल्ले इल्ले बंधारे बांदून ते टोटल ते 1.7 हांगासर व्हरपाक करता, कळ्ळें न्ही. हां मागीर बंडुराचें कितें बंडुरा हे पळय, नाव बंडुरा इज हियर, हे पळय हांगा बांदपाक करता डॅम ते, हां हांगच्यान ते अशें डायवर्ट करून वता. थंय एक्च्युअल प्लॅन ना आमचे कडेन, हां वी डोंट हॅव द एक्च्युअल प्लॅन, कितें तांचो प्लॅन ते अजून कांयच मलप्रभा करूंक बेसिनूच हय घालपाक थंयच थंयच व्हरपाक करता. बेजिकली ते मलप्रभान घालून ते हुबळी धारवाडाक व्हरपाक करता. पण मलप्रभा इज ऑलरेडी वॉटर एक्सेस बेसिन आय थिंक न्ही. दॅट इज अवर केस. अकॉर्डिंग टू अस तांचे जे 2 सब रिवर्स आसा पळय न्ही, दे आर नॉट युजींग इट हां अँड दे आर शोईंग दीस आर्टिफिशियल स्कॅर्सिटी इन मलप्रभा बेजीन फॉर हुबळी धारवाड, दॅट वी हॅव रेज इन द ट्रायब्युनल. हाजे मदीं कितले किलोमिटर डिस्टन्स आसा हाजे आनी हांचे मदीं? हांगा हो आतां एक्झॅक्ट खंय पडलो? आतां समज भंडारा वतलो आमी जाल्यार खंय खानापूर तेवटेन हय तेवटेंतल्यान तो, इट इज दॅट सायड, दीस इज क्लोजर टू खानापूर सायड. इट इज हो भरपूर पयस आसा हो भरपूर पयस आसा, पण ते हांगा रिवरान घालता न्ही ते, सो दॅट इज क्लोजर टू महाराष्ट्रा. दॅट इज क्लोजर टू महाराष्ट्र. दीस इज क्लोजर टू महाराष्ट्र. आमी आतां कणकुपी वता पळय, चोरला घाटांतून बेळगांव वता पळय, हां दिस इज दॅट एरिया. आतां हे वचून वचून जे आतां सगळे पळोवन येता एवरी टायम ती आय डोंट नो वेर दे सी, हांवें पळोवना ते खंय पळयता ते, बट डायवर्शन इज हियर अँड हांगा कांयच जावना अजून, सॉरी हांगा अजून कांयच जावना, नथींग हॅज हॅपन सो फार. हांगा जे कितें केलां पळय इलिगली ताणें ते, दॅट इज हियर. त्या ट्रायब्युनलान बी ऑर्डर पास केला तांकां ते ब्लॉक कर बी. सो डायवर्शन इज टेकिंग प्लेस ऑफ दीस टू नल्लास, बंडुरा नला अँड कळसा नला, अँड सर टू सम एक्सटेंट दीस पार्ट ऑफ हलतारा पळय, हो हांगासर आसा पळय न्ही, हलताराचो इल्ले 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 करून ते 1.7 करपाक करता, कळ्ळें न्ही. दीस इज देअर आयडिया. सो बाकीचे डॅम खंय आसा तांगेले ते? खंयचे ते? थंयच आसा. टोटल 7 डॅमाचे आशिल्ले तांचो प्रपोजल. न्ही प्रेझेंटली जागा DPR जो अप्रूव्ह जाला पळय न्ही, ते दोनाचे. ते ह्या 2 प्रोजेक्टाचे जाला. पूण हरशीं आनी आसा 5 तांचे तकलेन. आनी आसा तांचे तकलेन, बट दे आर परमिटेड फॉर इन बेजीन युजेस. म्हणजे हांगा उदक वापरपाचें परत सकयल सोडपाचें, म्हणजे तांकां इलेक्ट्रीक पावर करपाक दिल्या, कळ्ळें न्ही. बट दीज आर ऑन डिफरंट हे आमचे रिव्हलेट्स आसा ते, बट वी आर नॉट ऑब्जेक्टेड टू इट. ते डॅम केले सकयल उदक कमी ते ना, ते इट वील फ्लो इन टू द सिटी, इट वील कम डावन. हे डायवर्ट केले की परत एवढे येत ना ते. आता समज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केले तुवें, ते उदक परत सकयल येता न्ही, आनी वयल्यान ते कशें आसतलें तें, इट वील बी समज जर ते स्टॉप केले समज जाल्यार थ्रू आउट द सीझन दॅट वॉटर वील कम डावन. करेक्ट. हय हय. वेरेज पावसान एकदां आयले की गेले न्ही ते अशें. सो आतां टुडेज वी आर ऑब्जेक्टिंग टू ऑल दीस, बट टुडेज ऑब्जेक्शन बेजिकली इज फॉर दीस बंडुरा अँड कळसा. सो आतां नेक्स्ट डेट केन्ना सुप्रीम कोर्ट? वी आर गोइंग टू मेन्शन अवर मॅटर. हां आमी मेन्शन करतले बेगीन घ्या म्हणून. हां हाजें एप्लिकेशन आमी पयर फ्रायडे केला फायल न्ही,
हां वी आर गोइंग टू मेन्शन इट फॉर अर्जंट हियरिंग. तुम्ही वता काय ते आम्ही वतले आमचे लॉयरूय आसा ते खूप पॅनल आसा हां, panel. बट आय विल बी ऑल्सो गोईंग.